त्याच्यात पण तुम्ही घेतले याच्यात कोणी आहे भजन म्हूण बजावू रे मन हे एकदम आईची टॉपिक आउट कनेक्टेड असतात आम्ही टॉपिक आज डिस्कशन करताना पडेल भारी चंद कोण तुम्ही हे भजन म्हणेल. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. स्वामी शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता आसती दोन्ही श्लोका वयर आमगेलें डिस्कशन कंटिन्यू करूया आमी. पुराजनाक स्वागत आसा हे सेशनाक. पुराजन केन्नाय हे अटेंड करून न्हू आमी संडे 1 घंटा बरी हे शिष्टाष्टकामा विशयी चिंतन करून एक राउंड जप करून हे हे एक छान कार्य आहे. तू आमकां पुराजनान भाग घेवच्याक देवान भाग दिलेलो आसा. तुमगे पुराजनाले आशीर्वाद घेवन वंदन करून हांव हे सेशना मुखार सरता. हरे कृष्ण. सो आमगेलें हें सेशनाचें मूड म्हळ्यार हेंच की आमी देवाला नांवां ओटू आनी कशें कनेक्ट जावचें आनी हाचे विशयी एक महत्व आमकां चड मनावच तशें जावं हें एक हें सेशनाचें ध्येय आनी त्याच आमी एक भावनेन हें सेशनांत आमी मुखार सुया. आमी सानी एक प्रार्थना करून मुखार सुया. देवाल्या कलकलीन मागुया की नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स 45 मिनिट्स आमी देवा तुगेलें नामस्मरणाचें आनी तुगेल्या नांवाचें महत्वावेर चिंतन करता आसत ओट्टू मेळून हाचें आमकां भक्तीन तूं आनी तुगेलें नामस्मरणांत तूं आनीक रुची उत्पन्न जावं आमगेल्या हृदया भितरी अशी मागून घेता ती. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सुरेश श्लोका में डिस्कस केलेले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. देवाल नामस्मरणाची जय जावो. आमगेल्या हृदयाचें दर्पण कन्नडी फुट जावन आमगेले कसन ह्या संसाराच पुरा दुःख भव महादावाग्नी त्या एक ओडवून वचून आनी हे कैरव चंद्रिका वितरण आमगेलें चेतनाचें फूल म्हळ्यार एक म्हणटा कशें चंद्रा किरणारी कमल फुलता कैरव तशी आमगेली चेतना शक्ती वय फुलका हें देवाल नामस्मरणात स्पर्श जल सुद्दां तशींची विद्यावतू जीवनम आमगेलें भितरशील निर्जीव जावन आशिल्ली ती विद्याशक्ती आसा आमगेलें जाल्यार हें देवाल नामस्मरण केलें सुद्दां तें विद्यावधू जीवनम तें आमकां विद्या येता ती शक्ती उत्पन्न जाता आनी आमकां कळटा की देवाल सेवा कशी करचें आनी आनंदानुभूतीवर्धनम ते देवाल कीर्तीचे देवाल नामस्मरण देवाल महिमाचे ते आनंद मेळटा तसोच तो सागर आनीक वाडता वता सर्वात्मास्नपनम एकदम एक म्हणटा कुलिंग इफेक्ट चांग रुपारी मुखार सुन वचचे साध्य आसा हें कृष्ण संकीर्तनान. आता मी दोन्ही श्लोकारी डिस्कस करता आसती. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाचनीनानुराग. हे आज दोन्ही सेशन आमगेले ह्या श्लोकावरी आनी तू चैतन्य महाप्रभू प्रार्थना करतात की देवा तू तुगेल पुरा शक्ती हें तुगेल नांवा भितर घालिल्ली आसा निज सर्व शक्ती कृष्णा गोविंदा हें तुका तागेलें नामस्मरण खंयचें घेतलें रे नामकारी तुगेल खंयचें नाम आमी उडगास करता तातूंत पुरा तुगेली शक्ती आसा आनी तूं ताचे खातीर कसन एक नियम दवरनी नियमित आनी काल दवरनी नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तुगेली इतलें हें एक करुणा आसा आमगेले वयरी तुगेलें नामस्मरण आमकां उपलब्ध करून दिलेलें आसा तुवें जाल्यार तांणी हे प्रकार मनान तूं दैन्य भावान सांगतात की
दुर्दैव मिदृशम इहाजनी रानुराग जाल्यारीची दुर्भाग्यवश म्हणतात पळय एक भाग्य ना की म्हाका इतलें पुराय हें सुलभ रितीन प्राप्त जालें ना जाल्यारय हांव ताचे लाभ घेयना देवा त्या प्रकारान सो एक प्रकारार पळयत सुरेचे श्लोकांत तूं देवाल नामस्मरणान कसं कसं जगता नाव घेतल्यार ताची एक प्रकार महिम सांगिल्लो आसा आणि दोन्ही श्लोक एक प्रकार आमकां सांगता की कसल्या त्या देवाल नामस्मरणा महिम आसा म्हणून सुरेश श्लोकांत आमी सांगीत की चैतन्य महाप्रभू दाखयतात की कसं कसं फल प्राप्त जाता चेतो दर्पण महार्जनम बहव महाधावाग्नी असं पुरा फल सांगता की कसं जगता म्हणून आणि दोन्ही श्लोकांत आमी पळयत चैतन्य महाप्रभू सांगतात की कृष्णान तांगेली पुरा शक्ती हे नांवा भितर घालेली आसा शक्ती मात पुरा घालेली नाही जाल्यार कसले नियम वय दवरनी जाल्यार म्हगेलें एक दुर्भाग्य आसा की म्हाका ताची ओट्टू कसं एक अटॅचमेंट ना म्हणून अशें सांगतात तांणी सो आमी पळयलेलें आसा की जीव गोस्वामी लास्ट टायम सांगिल्लें आसा की एक उच्चारणा विशय आसा वर्णवाद आनी खंयचे मंत्राचे अर्थ समजून घेवचे ताका स्फोटवाद म्हणटात जाल्यार हे हरे कृष्ण महामंत्राचे असल एक महिम आसा कसले की हें देवाल नांव हें साधारण म्हणटा खंयचे अशी मंत्र न्हय आणि हांतू पुरा एक प्रकार शक्ती आसा म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार जाल्यार मेन वस्तू म्हळ्यार हांतू महत्वाचो आमी मना वर्स म्हळ्यार आमी ताका मनान मनस्पूर्वक जावन त्या देवाल नांव घेवका म्हळ्यार एक टेप रेकॉर्डर जावं मोबायल अशी म्हणटा आसतलें हरे कृष्ण मागता तुमी टेप रेकॉर्डर प्ले केल्यार तशी न्हय मनस्पूर्वक जावन ते कसो विशय आमी करता आसता ती ताका एक महत्व दिवन ते केल्यार आनीक एक तागे चांग एक फल जगतलें म्हणून तशींच आमी पळयलें की जी गोस्वामीन एक प्रकार तांणी हें सांगिल्लें तांणी एक्सप्लेन केलेलें की हें उच्चारणाचें वय तितलें हें दिलेलें ना आनी अशी न्हय की हाचे अर्थ कळल्यार कशें न्हय हें म्हळ्यार ते पुरा एक एक वैदिक मंत्रा खातीर ते उच्चारण स्पश्ट जायनातलें ताजें फल मेळना और एक एक अशें पुरो काणयो आमी आयकता ती मंत्राचे अर्थ ते अर्थ कळल्यार पुरो उच्चारण समनातले हाडना तशें पुरो आसता जाल्यार हें देवाल हें हरे कृष्ण महामंत्र देवाल नांव म्हळ्यार आनी तूं देवाली शक्ती आसा न्हू आनी देवाक देव सर्वशक्तिमान ताका सने साध्य आसा ताका देवान तागेली ती पुरा कसने कोर्स तसली ती शक्ती आसा पळय तें तागेले नामस्मरणा भितर घालेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा सो कशी उच्चारण जाता ताजेर महत्व न्हय आनी हाचे अर्थ आमकां कळ्ळे की न्हय ताजेरय महत्व न्हय कसलें हें कृष्णूची हें देवाल नांव आनी केन्ना आमी नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती म्हळ्यार हांतू पुरा शक्ती आसा देवाली म्हणून सांगिल्लें आसा सो हाजेन आमकां कळटा की आमी केन्ना हें नामस्मरण सांग रुपारी मनस्पूर्वक जावन हाजेर चिंतन करता ती हाजे जप करता ती तेन्ना आमी कशें की एक देवाल ओट्टू कनेक्ट जावचें एक साध्य आसा म्हणून सांगयता प्रोनाउन्सिएशन जावं चिके मुखार उन जाल्यार येना कसं की आमी लास्ट टायम पळयलें एक एक देशांत तशें आसा की तांकां उच्चारण समय येना जाल्यार देव तें उच्चारण मात्र न्हय कशी मनस्पूर्वक जावन आमी प्रयत्न करता ती ताजेर पळयता आनी हें देवाल नामस्मरण न्हू देवाक कळटा आनी देव सर्वशक्तिमान आशिल्ले निमित्त देव भक्ता लोटू आदान प्रदान करता म्हणून सो एक प्रकारार आमी हें पळयता की देवालें आनी देवाल नामस्मरणांतू नांवांतू कांय अंतर ना म्हणून आनी हें निज जावन आशिल्लें तें म्हणटात पळय फॅक्ट पद आशिल्लो विशय तो की देवाल नामस्मरण आनी देवाल नांव म्हणटा न्ही देवाल हातू कसलेंय एक अंतर ना कसलेंय एक व्यत्यास ना म्हणून जाल्यारीची आमकां देवाल नामस्मरण करतना अशी एक मना येवच्या पुरकी ना आतां आमगेलें इंडिव्हिज्युअली पुरा जनाल तो म्हणटात पळय विंगड विंगड हें आसता म्हळ्यार कोण कशें आसा कशी खंयची कृपारी महत्व म्हणटात पळय देवाल उडगास करता ती त्या प्रकार आमी पळयता की देव तें भक्ताल ओट्टू आदान प्रदान करतलो म्हणून आमी पळयलें खंयची तुमी एक विग्रहा मुखार वचचा ती ते विग्रह म्हळ्यार ते प्राण प्रतिश्ठा जाता तो देवूची जाल्यार पुरा जन कोण त्या देवाल दर्शन घेता ती तांकां अशी मना वचचें पुरवाय की होच देव सर्वशक्तिमान देव आमगेर मुखार राबला म्हणून कोण व्हड भक्त आसा ती
तांकां तो देवूची म्हूण तांकां ते साक्षात्कार आसा. पुराजना तशी आसत ना. सो एक प्रकार कसं एक ना कोण्या भावन आसा कितले एक प्रकार भक्ती आसा त्या प्रकार तांकां साक्षात्कार जाता म्हूण बदशा पुरो जाल्यार ताजे साक्षात्कार जावका म्हूण कसं जाल्यार की आमगेलो अनुभव आणि कसं त्या बद रियालिटी म्हणटात पळय सत्य कसं नसं आणि आमगेलो अनुभव कसं नसं तांतू अंतर अशें साध्य आसा. कसं जाल्यार की आमी एक एकदां डेजर्ट ऑर मरू प्रदेशाक वता ना ते वता धाव्यान तो आमकां दिसचें पुरो की थंय उदक आसा म्हूण एक एक पंत आमकां रोडार हायवेरांनी दिसता ते डामरावेरी ते सुर्या किरणाच्या रिफ्लेक्शना निमित्त इंग्लिशान ताका मिराज म्हणटा ती की धूर आमकां दिसता की तूं उद्दा असल्या म्हूण जाल्यार थंय लागीं वतरी कळटा की थंय कसले ना ते खाली सुर्या किरणाचें रिफ्लेक्शन आशिल्लें म्हूण म्हळ्यार आमगेलो अनुभव आमी प्रत्यक्ष जावन पळोवचें आणि कसन ते सत्य आसा तांतू कसन की अंतरच वयना. सो त्याच एक प्रकारारी आमी पळोव येता की आमी कसन अनुभव करता ती आणि कसं सत्य आसा ते मॅचिंग ना. एवरी टायम ते मॅचिंग ना. सो तशी आमी पळोव येता ह्यांची अशी मना वेल्यार आमी ह्या मागीर पळोव येता की आमी देवाल नामस्मरण करतात वय जाल्यार आमगेलो अनुभव हे देवाल नामस्मरण देवाल निज सर्वशक्ती आसा म्हूण तें आसतलें की अनुभव पुरा जालो ना. साधक जावन आसतना आमी प्रयत्न करता ती आमगेलो अनुभव ना आसच्या पुरो ताका देवान गितान सांगिल्लें आसा य यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् म्हळ्यार कशी आमी कितलेक मनस्पूर्वक देवाल शरण येता ती त्या प्रकार देवालें देवाल ओटू आदान प्रदान जावन देव रेसिप्रोकेट करता. सो खंयचे प्रकार आमगेल भावन आसा देवाल नांव जप करतना कितले मनस्पूक रुपार करता ती कितलेक आमगेलें म्हणटात पळय एक प्रार्थना तूं आमी मनान ते म्हणटा भावन पुरा आमगेल भावन घालन करता ती त्या प्रकारान आमकां तो देवाल ना मानतू देवाल विशेष शक्ती आसा देवाल आज देवूच तो म्हूण कळटलें. सो आमी आनीक एक पॉयंटार वयता आमी सांगतालीं की देव म्हळ्यार आमी भावग्राही जनार्दन म्हणटात म्हळ्यार एक प्रकार देव इच्छ मात पळयता कशें आसतलें म्हणून. सो आमी ह्या एक पॉयंटार पळयता कसं की आमी एक एक पंथा पळयता की आमी शास्त्रांत वाजिता ती मानस पुजा म्हणून म्हळ्यार ते आमी मस्त सकट काणी आसा ती की खंय एक एक व्यक्ती परिस्थिती अशी आशिल्ली की ताका विग्रहाल पूज करता आशिल्ली जाल्यार तागेले परिस्थिती अनुसार ताका करूं जायनाशिल्लें तेन्ना तो मनांतूची देवाक फूल अर्पण करता देवाक विंगड विंगड आभूषण अर्पण करता आनी मनांतूची देवाक आरती करता. सो त्या एक प्रकार भक्तीची ते मानस पुजा म्हणटा ती जाल्यारीची ते इच्छस्व जाल्यार ते अशी आमी मना अशी वरून लेखूनच की हें केल्यार पुरो म्हणून म्हणटात पळय निजा जावन ते पूज करता म्हूण ना मानस पूज केल्यारय पुरो म्हूण अशी आमी ताची कंक्लुजन काडूनच केन्ना आमी करूं जाता तेन्ना करूं साध्य आसा म्हळ्यार मनांतूची मस्त कसनचे खंयचे एक प्रकार दान करचें आमगेल्या शक्ती आसा जाल्यार ती शक्ती आसूनय आमी अशी करचें हा देवा तुका मनांतूची मनानच हांव तुका इतलें दान दिल्लें म्हूण ना आसल्यार तें करूंकाचें. हें मानस पुजा हें खंयचे विशयार आसा केन्ना परिस्थिती अशी आसा की करूंक साध्य ना आमकां त्या प्रकारार करतना आमकां तें करूं जायना ती साध्याची प्रयत्न केल्यार तेन्ना करतना ते खंडीत देव तांतू पावतलो म्हूण पळयत. सो त्या प्रकारार आमगेल खाली इच्छा आसून इच्छा आमकां म्हणटा पळय करूं साध्य आसतना खाली इच्छा दवरल्यार ते सम न्ही इच्छा आसून आमकां करूं साध्य आसल्यार ते करता. त्याच प्रकारार आमी देवाल नामस्मरण करचें म्हळ्यार आमकां एक चांग म्हूण गेल ना ताची महित्मा आयकली ती जाल्यार कोरका देवा तुगेलें नामस्मरण कोरका ही चांग विशीं जाल्यार कर नसीब अशें तें समनी केन्ना आमकां देवान ती करची शक्ती दिलेली आसा तेन्ना आमी कोरका नियमीत रुपारी आमी खंयचे एक प्रकाराचें आमगेल्या मनांत आमकां साध्य आसा तितलें आमकां तें नियमीत रुपारी कोरका. प्रभुपाद स्वाम्यान तें स्टँडर्ड दवरलेलें की 16 राउंड्स कोरका म्हूण कोण एक सिरियस जावन आसा कोणाक तूं आध्यात्मीक विशयान तूं मस्त रुची आसा तांणी तें तशें कोरका म्हूण सांगिल्लें जाल्यार पुरा जनाल परिस्थिती अनुसार कितलें तांकां कोरूं आसा तें नियमीत रुपार साध्य कोरका म्हळ्यार हें कळटरी इच्छा आसा करची जाल्यार करूं जायना तशें जायना
असेल एक परिस्थिती असं काही करूंक जायना तो एक व्हड विंगडो विषय जाल्यार केन्ना आमकां करूं साध्य आसा तेन्ना आमी कोरका म्हूण तें एक हें एक पॉयंट कसलें की देवाल ही शक्ती आसा ते खाली इच्छ मात न्ही म्हळ्यार देवाल निज सर्व शक्ती आसवय जाल्यार आमी नियमीत रुपार कितले करूं साध्य आसा तितले कोरका म्हूण पळयत. सो खंयचे एक प्रकार म्हणटात पळय खाली इच्छ पावन केअरलेस असल्यार तें सम न्ही म्हणून कसं जाल्यार की इच्छ विशेष वय देवाल देवाल देव भावग्राही म्हळ्यार आमगे मनांत कसं इच्छ आसा तें विशेष वय जाल्यार आमकां तें इच्छ आसून आमकां कसं करूं साध्य आसा तें आमकां कोरता म्हणून. सो त्या प्रकारान आमी हे एक विशय पळयत की आनी आनीक एक असं म्हळ्यार आनीक एक्स्ट्रीम पळयत की करतात वय जाल्यार ताची मागची कारण विंगड आसा जाल्यार फॉर एग्जाम्पल मंत्रोच्चारण आमी सांगता ती की स्पश्ट रुपार मनस्पूर्वक जावन कोरता म्हणून तो व्हड विशय वय इच्छा मात न्ही ते चांग रुपार कोरता म्हणून जाल्यार आनीक रितीर पळयल्यार कोणी व्यक्ती आध्यात्मिक जीवन पालन करतात ती जाल्यार तांगेले एक प्रकार ते व्याप्ती लेखार म्हणतात पळय की म्हणटा अशी येवन एक मंत्रोच्चारण करचें कसं खंयचे कर्मांगाचे विशय आसचे पुरो तांतू चांग रुपार मंत्रोच्चारण करचे पुरो जाल्यार ती तांगेली इच्छ कसं आसा तांणी एक प्रकार व्याप्ती लेखार करता आसत तें देवाल भक्ती खातीर म्हणून सांगू जायना तें. सो दोन्ही विशय न्ही म्हळ्यार इच्छा आसा जाल्यार करना ती जाल्यार करता ती जाल्यार देवाल भक्तीचे इच्छ ना हे दोन्ही विशय न्ही मेन अस म्हळ्यार आमी दोन्ही ट्राय करूं इच्छा दवरका देवाल भक्ती पावस तशी आनी तेच्या अंग रुपार आमी जप करचें तसलो विशय मना दवर व्हड विशय म्हळ्यार की आमी देवाल कशी उडगास करप कसं की देव मस्त रुपार आमकां पावता श्री विग्रह रुपार आसा परमात्मा जावन आमगे हृदया भितरी आसा आनी आतां देवाल नांव जावन वय आमकां उपलब्ध जावन आसा देव. सो त्या प्रकार पळय हातूंत कसलें अंतर ना परमात्मा वयरी विग्रहा वयरी आनी देवाल नांवा वयरी. सो एक एक पंत आमी आमगे जिवनांत म्हणटात पळय हे पुरा विशय देवालयांची म्हणून सो आतां पक्कनी आमी देवाल मुखार आयली ती श्री विग्रहा मुखार आतां आमी श्री विग्रहा पळयता आसत आनी किर्तना भाग घेता आसत तेन्ना आमी देवाल श्री विग्रहाक हो देव देव आमकां श्री विग्रहा रुपार मेळटास म्हणून आनी किर्तन करता आसत जाल्यार आनीक टायम अशी आसचे पुरो की आमी देवाल येद्र राबून दोळे बंद करून प्रार्थना करून किर्तन करता आसत म्हळ्यार तेन्ना आमी त्या किर्तना भाग घेतना दोळे बंद करून आयकता आसत म्हळ्यार आमी कसं न्हय इच्छ पावली तेन्ना एक पंथा देवाल दर्शन घेवन देवाल देवाल अनुभव केलो आनी दोन्ही पंथा दोळे बंद करून नामस्मरणा थ्रू कान्ना थ्रू आयकून देवाल अनुभव केलो. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की द पॉयंट मेन म्हणटात पळय मेन विशय म्हळ्यार आमी देवाल उडगास करचो म्हणटू आनी देवाल उडगास करच्या खातीर देवाल नांव म्हळ्यार एक व्हड विशय हे आयच्या काला खातीर. सो येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत म्हळ्यार आमी कशी पुनी करून देवाल वयर मन घाल्यार तेन्ना आमी मुखार सुन वचचे कितले कसन अनुभव करता ती ते आमगेल चेतना शक्ती आमी कितले आमी एक मनस्पूर्वक करता ती त्या प्रकार आसा जाल्यारीची आमी एक प्रकार पळयता की आमी देवाल नांव घेता ती तेन्ना देवाल प्रेझन्स म्हणटात पळय ते देवाल सानिध्य ते अनुभव करूं और दोन्ही लेखार पळयत की आमी देवाल नांव अनुभव करताना देवाक आवाहन करता आसत म्हणून की हे देवा तुगेलें हें सानिध्य तुगेलें निज सर्व शक्ती तुका आवाहन करता आसत म्हळ्यार आतां एक पंथा म्हणटात पळय कशें की एक आमी कशें की भागवतमाची काणी अशी बशील तेन्ना आमकां उडगास येवचे पुरो और खंयचे एक लेक्चर आयकली ती और खंयचे एक विंगड प्रकारान आमकां देवाल उडगास आयलो आनी आमी सांगलें कृष्णा कृष्णा म्हळ्यार कशें की एक देवाल विशय उडगास आयलो तेन्ना ते देवाल सानिध्याच कशें की एक अनुभव जाल्लो आमकां देवाल लिलाच कशें की उडगास येवचे पुरो और आमी खंय धामा गेले ताचे विशय उडगास येवचे पुरो और खंयचे गुरू भक्ताल विशय कशें उडगास येवचे पुरो ते उडगास आयले सुद्दां आमी सांगचे पुरो ती कृष्णा कृष्णा म्हळ्यार एक प्रकार म्हणटात पळय देवाल कशें की एक सानिध्याचे अनुभव जाले सुद्दां आमी देवाल नामस्मरण आमगे मुखांत येवचे पुरो हे म्हूण तशीं जी आमी अशी जावचे साध्य पुरो
की आमी देवाल नामस्मरण करून न्हू देवाल सानिध्याचें आव्हान आतां देवाल उडगास येयनी आमकां जाल्यार देवाल नामस्मरण केलें सिता तेन्ना आमकां देवाल उडगास येवचें पुरो देवाल उडगास करतली आमी सो एक प्रकारान पळोवं येता की देवाल खंयचे एक उडगास आयल्यारी आमी देवाल नामस्मरण करूं येता आनी देवाल नामस्मरण करतरी देवाल उडगास येवेस सो दोन्ही प्रकारारी देवाल नाव घेवं येता म्हणटा पळय इट वर्क्स बोथ वेज अशी उडगास आयल्यारी देवाल नामस्मरण करूं येता देवाल नामस्मरण केल्यारी देवाल उडगास येतलो सो त्या प्रकारारी आमकां भक्तीची भावना आमगेल्या मनांत असल्यारी तेन्ना आमी ते व्यक्त करच्याक देवाल नामस्मरण करूं येता और देवाल भक्तीची भावना नासल्यारी देवाल नामस्मरण केल्यार आमकां ती भक्तीची भावना येतली सो दोन्ही प्रकारारी देवाल नामस्मरण करतना देवाल नाव घेतना हाजे तांतूं तितलें शक्ती आसा म्हूण सांगितलं म्हळ्यार एक प्रकार देवाल प्रेझन्स आमकां देवाल सानिध्याचे आमकां अनुभव आसा तेन्ना आमी एक्सप्रेस करच्या पुरो ती देवाल नाव घेवन आनी एक एक पंता आमकां देवाल सानिध्याचे अनुभव जावका अशी मनांत येता तेन्नाय आमी देवाल नाव घेवं येता सो ताकाच एक प्रकार म्हणयत पळय की देवाल हरे कृष्ण महामंत्र आमी म्हणटा ती एक प्रार्थना जाल्यार ही असल प्रार्थना ही प्रार्थना म्हणली सिता ते प्रार्थना कसले केलें पळय ते बदल जाता म्हळ्यार हें देवाल नामस्मरण करचें म्हळ्यार देवा तुगेलें सेवा कोरका म्हूण आमी उडगास करून त्या देवाल नाव घेवचें जाल्यार ते म्हणली सिताकची त्या देवाल त्या मंत्रांतूच देव आसा म्हळ्यार ते सांगली सितांत देवाल अनुभूती जाल्ली आमकां सो त्या प्रकार आमी पळोवं येता ही प्रार्थना वय आनी ही प्रार्थना सिद्ध वय तेन्ना जाता म्हूण तांतूं सनेक अंतर ना म्हूण सो हें केन्ना आमी देवाल नाव घेता ती तेन्ना आमी कृष्णाक प्रार्थना करता ती आनी आमगेल्या मनांत आसल्यार हें देवाल नांव आनी हातूंत कांय अंतर ना तशें म्हळ्यार ताका खंयच्या कारणान आमी प्रार्थना करता ती देव तांतूं आमकां पावता वय सो हें देवाल नांव नाम प्रभू म्हणटात पळय देवालोची एक डिफरन्स ना ते आमगेल्यांची साधक जावन आसतना तो अनुभव जातल की ना जाल्यार आमी प्रयत्न करूं येता देवाल उडगास आयल्यारी देवाल नामस्मरण करून ताका आमी तशी देव रुपारी म्हूण येता आनी केन्ना आमकां देवाल उडगास ना तेन्ना नामस्मरण करून आमी देवाल उडगास करूं येता सो त्या प्रकारान आमी हो विशय पळयता आनी आयच्या दिसाक आनीक एक विशय एक पॉयंट आमी पळोवया म्हळ्यार एक पंत आमी शास्त्रांत पळयता ती की देवाल नामस्मरणा निमित्त अशी जालें तशें जालें ताजें फल त्या खंयचे दृश्टीर आमी पळयता सो एक प्रकारार आमी पळोवं येता मंत्र म्हळ्यार एक प्रकारार एक टेक्नॉलॉजी सी टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार कशें केल्ली सिता ताचें एक फल प्राप्त जाता म्हळ्यार आतां तांतूं कसं न्हय ते टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार ते कशी उपयोग करतात आमी त्या प्रकारार आसता फॉर एग्जाम्पल आतां न्यूक्लियर एनर्जी आसा म्हूण लेखया ती त्या न्यूक्लियर एनर्जीन आमी बॉम्ब करता ती और न्यूक्लियर एनर्जीन इलेक्ट्रिसिटी वे करूं येता सो ते टेक्नॉलॉजी असल्यार ते उपयोग कशी करतात ही म्हूण सो त्या प्रकारार आमी पळोवं येता की मंत्र म्हणल्यार त्या एक टेक्नॉलॉजीची तशी ते आमगेले वैदीक अंतू आसा म्हूण आमी पळोवं येता म्हळ्यार आतां भगवद्गीतेन तूं कृष्णान सांगता ना ब्राह्मण म्हळ्यार तागेलें कसं कसं एक चरित्रा विशय सांगतना तेन्ना देवान सांगचें आसा समोदमो तपस शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम म्हळ्यार हातूंत देवान सांगचें आसा आस्तिक्यम म्हळ्यार वेदशास्त्रा वयरी विश्वासशील मनुष्य म्हूण ब्राह्मण म्हळ्यार कोण व्यक्ती ताका वेदशास्त्रा वयरी आतां काळांत आस्तिक म्हळ्यार कोणाक देवा वयर विश्वास म्हणून आसा जाल्यार तेन्ना वैदीक समयार आस्तिक्यम म्हळ्यार वेदशास्त्रा वयर कोणाक एक विश्वास आसा ताका ब्राह्मणाल त्या चरित्राचे एक विशय म्हूण सो आमी पळयता फुडें काळांत कोणा वेदशास्त्रा वयरी एक विश्वास आसा तसो ब्राह्मण तांकां आस्तिक्य म्हणटात जाल्यार आमी वेदशास्त्रांत पळयल्यार मस्त प्रकाराचे आसा अशी आसा ती की पुराजन कृष्णाले भक्त विष्णुले भक्त म्हूण ना वैदीक संस्कृतींत विंगड विंगड रुपारी पुजा अर्चना जाता आनी हें पुराण तूं वेदांत आसा म्हूण हो विशय पळोवं येता सो एक प्रकारार पळोवं येता की
आम्ही मस्त सकट विषय आम्ही शास्त्रात ऐकून अशा पुरो की खंयचे एक ब्राह्मणान और खंयचे एक ऋषी मुनीन मंत्र करून खंयचे विषयाक उद्भव केले. म्हळ्यार आमी ह्या वेळी इवन रामायणान तुवें पळयत की रावण इंद्रजीत तांणी एक्सपर्ट आशिल्लीं ती मंत्रोच्चारान तू आणि तांगेले मस्त सकट ब्राह्मण आशिल्लीं ते रावण इंद्रजिताले आणि म्हळ्यार तांगेले अंडर आशिल्ले ते ब्राह्मण तांगेली एक प्रकार तांगेले व्याप्ती लेकार आशिल्लीं ती म्हळ्यार तांणी कसन ते मंत्रोच्चार कसन कसन केलेले खातीर इंद्रजितू रावण तांकां कसन कितें दित आशिल्लो एक प्रकार तांगेले एम्प्लॉईज म्हणटात पळय त्या प्रकारार आशिल्लीं तांणी तांकां रामायणात सांगिल्लें आसा यतुधन म्हूण म्हळ्यार हांणी रावणान आनी युद्धा वचचे पयलीं फुडें हे पुरा तागेले कोण ब्राह्मण आशिल्लीं पळय तांणी मस्त सकट मंत्रोच्चारणांनी कोरून की रावणाक विशेष शक्ती दिवका म्हूण त्या प्रकारार मंत्रोच्चारांनी करता आशिल्लीं के आनी ताजे नंतर रावण युद्धांत तो मुखारसून वता आशिल्लो म्हूण आमी विंगड काणीन तूं पळयत शुक्राचार्य भागवतमान तूं येता 8 स्कंदान तूं शुक्राचार्या विशीं की तो एकदम शक्तिशाली जावन आशिल्लो ऋषी आशिल्लो तो ताण कसन केलें बली महाराजाक पुनर्जीवित केलेलें म्हूण आमी पळयत आनी कसन कसन यज्ञ कोरून म्हळ्यार बली महाराजाला एक प्रकार गुरु स्थान सी घेवन ताणें कसन कसन यज्ञ कोरून इतले इतले म्हळ्यार तागेले शक्ती आशिल्ली की ताणें ते मंत्र म्हूण आनी बली महाराजान तें हें करून हर एक बली महाराज वय शक्तिशाली जाल्लो की इंद्राक वय तागेले भंय केल्लें म्हूण त्या प्रकारार शुक्राचार्यान तें मंत्र उच्चारण करून सांगिल्लें आसा म्हूण जाल्यार आमकां त्यांची काणी कोत्ता आसा की केन्ना देव येता वामन देव जावन तेन्ना शुक्राचार्य कसं म्हणटा ती की दिवनाक ताका निमगिलेलें म्हणून म्हळ्यार शुक्राचार्य आस्तिक्यम तांकां वेदशास्त्रा वयर विश्वास आसा कसले की तांणी वेदशास्त्रांत बरयलेले मंत्र सांगूनच ह्या पुरा बली महाराजाल कसन कसन ते यज्ञांनी केलेलें म्हळ्यार अशी न्हय की तांकां मंत्रोच्चार गोतना मंत्रा विशय गोतना आस्तिक्यम तांकां पुरा गोत आसा जाल्यार व्हड विषय म्हळ्यार भक्तीन तूं हें पुरा मंत्र हें पुरा उच्चारण आमी कसले करता देवान सांगता आसतना वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो म्हळ्यार हें पुरो आमी कसन हें शास्त्र वेदशास्त्रांत पुरा सांगिल्लें पुरा कशी अंतांत कसन हें की देवाल भक्ती विशय देवाल विशय कळका सो त्या प्रकारार आमी पळयता की पुरा मंत्रोच्चार गोत्त आसल्यार वय मेन पर्पज कसन त्या मनावर नातल्यार ताचें एक तर भक्तीच फल प्राप्त जातलें ना तें सांगूचें आमी तें भागवतमान ते यज्ञ पत्नीले ब्राह्मण पत्नी तांगेलें आमी ती काणी पळयत की तांणी हारी निपुण नाशिल्लीं ती तांगेलें तां ब्राह्मणां म्हणके पुरा मंत्रोच्चारण करच्याक जाल्यार आमी पळयत ते काणीन तूं की तांकां गोत आशिल्लो की पुरा पशी सर्वश्रेश्ठ म्हळ्यार देवाली कृष्णाली भक्ती म्हूण ताका ते याज्ञिक ब्राह्मण तांणी कृष्णाल दर्शन जायनी तांकां एक प्रकार तांणी वचचे न्ही ती जाल्यार तांगेली ती पत्नी आशिल्ली ती तांकां गोत आशिल्लें तांगेल थंय गोत आशिल्लें की हें पुरा सने वेद सार मंत्राचें उच्चारणाचें पुरा कशी होल फल म्हळ्यार देवाल भक्तीची म्हूण आनी आमी एक विशय केन्ना एक पळयता ती देवाल नामस्मरणांत तूं मस्त सकट काणी आसा ती जाल्यार एक काणी केन्नाय येवची म्हळ्यार अजामिळाली आमी कोण केन्ना देवाल विशय पुरा काणयो आयकतात भागवतमान तूं तातूंत सांगिल्लें आसनो की तागेलें एक जीवन म्हणटा पळय कशीपुणी आशिल्लें जाल्यार ताणें देवाल नांवाक न्ही तागेले पुस्तकां आपयलेलें नारायण म्हूण तागेलें पुतालें नांव तेन्ना ताका म्हणटात पळय ताणें देह त्याग करता आनी ताका नारायण म्हणचे बदला ताणें तागेले पुस्तकां आपयलें देवाक न्ही जाल्यार देवाल नांव घेतलें न्हय ताका ते आमी भागवतमान ती काणी पळयत की तो इतलो पापी जावन आशिल्लो जाल्यार ताणें त्या देवाल नांव घेतलें देवाल इतली शक्ती आसा की यमदूत शमकलीं ती आनी तागेले बद्दल विष्णुदूत आयलीं ती म्हूण सो एक एक पंता आनी तूं रॉंग कंक्लुजन घेवचें साध्य आसा आमी हें अर्थ विंगड काण घेवचें साध्य आसा की कसनय केल्यार अडना एक पंता देवाल नांव घेतल्या पुरा वता म्हूण हें पुरो असल पुरा विशय पूर्ण दोकून अर्था वय पुरो असल पुरा चलत आशिल्ली कशी आमी भक्ती विनोद ठाकूर प्रभुपाद स्वामी गुरू
भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांणी पुरो आसतना वय तांणी बंगालांत तूं वैष्णवान तशी जाता आशिल्ली म्हूण म्हळ्यार एक एक प्रकारे अशी सांगता आशिल्ली ती म्हळ्यार एक एक हे कलियुग जाता अशी जाता आशिल्लें की बंगालांत ते मासोळ न्ही खावचें मस्त तांगेलें एक संस्कृतीन तसं ते एक मस्त जना ताका अशी सांगता आशिल्ली की एक हातान तूं जपमाला घेवन तो जप करतास की मार्केटांत वचून चमकून येता आनी विंगड बॅगान तूं पुरा मासोळी घेवन येता असं म्हूण म्हळ्यार एक प्रकारार ते अशी ताची रॉंग कन्क्लुजन घेवचे साध्य आसा की कसने केल्यार अडना देवाल नाव घेतल्यार पुरा पाप वता आणि ह्यांची असल पुरा विषय कशी आम्ही एक प्रकार पळय येता की म्हणटात पळय मिसगायड जाली ती जन और ताचे विंगड विंगड अर्थ काढून घेतले ताका ब्रिटिशान आनी इंडियान तेतान कसन जालें तांणी कसन लेखलें की आमी तुका हांगेल कसने एक म्हणटात पळय अनकल्चर्ड हांगेल कसने संस्कृती समना म्हणून ब्रिटीश जनान तांणी असल पुरो अर्थ काढून घेतले की आनी कसनेपणी करता ती देवाल नाव घेता ती आनी म्हळ्यार तांकां लेखलें की हें ब्रिटीश जना की आमगेल संस्कृतीन तूं कसने एक नियम नाव हें म्हूण असल पुरो तांगेले ऑब्जर्वेशन्स वय जालें ना त्या समयार ब्रिटीश जनान वय पळयलें म्हूण सो ताका तांणी तांगेलें पुरा म्हणटात पळय रुपार हें करूं सुरू केलें ताका भक्ती विनोद ठाकूर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर असल समयार आसतानाची तांणी तांणी तांगेले कोण फॉलोवर्स आसा ती तांकां सांगता आशिल्लीं की खंयचेय एक शास्त्रान सांगिल्ले एक उल्लेख ते घेवन ताजे अर्थ तुमकां कशी जावका त्या प्रकारार ताचे अर्थ घेवन तशें करूं म्हळ्यार अजामिळान सांगिल्लें की की एक पण नाव घेतलें पुरो आनी पुरा जाल्लें म्हूण ते देवाल शक्तीचे प्रदर्शन करचें ते सांगचें आतां हें आमी पळयात काणी 8 स्कंदांत येता शुकमुनी परीक्षित महाराजा सांगता जाल्यार परीक्षित महाराजान सांगनी शुकमुनी आता तुमी म्हाका एग्जाम्पल दिलेलें आसा आनी भागवत कथा आयकूं का म्हूण ना एक पण देवाल नाव घेतल्यार पूर्ण आत्तां आमी हाचे म्हणटात पळय भागवतमाचें पारायण आत्तां अंगाची म्हणटात पळय बंद करुया कसं जाल्यार की कळ्ळें ना आतां देवाल एक पण नाव घेतल्यार पुरो आनी मुखार भागवत कसं आयकूं का अशी परीक्षित महाराजान जेव्हा सांगनी मुखार सीता गेल्ली ती सो आमी हें पळय येता की कसने काय असल पुरो काणी आयकतना देवाले आतां आमी ह्या वय आयकतात ह्या श्लोकांत तूं चैतन्य महाप्रभू निज सर्वशक्ती म्हणून जाल्यार ह्याचे अर्थ तोशी न्ही की आमी कसने एक शॉर्टकट मारचें म्हणून म्हळ्यार हाचे अर्थ कळना आतां कसने केल्यार अडना देवाल नामस्मरणाची एक शक्ती आसना म्हणून तो तशी अर्थ करचें न्ही म्हणून म्हळ्यार तें अजामिलाल काणी सांगची कसं लायक शुकमुनीन परीक्षित महाराजाक की इच्छा सुनू और इच्छा ना शिवाय देवाले नामान तू इतली शक्ती आसा की ताचे कसने एक लाभ प्राप्त जाता म्हणून कशें की एक विशेष शक्ती आसा म्हणून जाल्यार अजामिलाली काणी मस्त सकट काणी आसा शास्त्रांत तूं खंय देवाल नामस्मरण एक पंथा घेतरी ताका तांगेल जनाल उद्धार घेतला उद्धार जाल्लेलो आसा म्हणून जाल्यार असल काणी देखून आमी अशी मना व्हरूनच की कसन आमकां गुरून कसन आज्ञा दिल्या त्या पालन करनासी हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विषय दोन चार त्यांची काणी आसा त्या मनावरून अर्थ काढून आम कसन जावं तें करूं येता पूण त्या प्रकारार न्ही म्हणून कसं जाल्यार की हातूं ह्यांची हातूं श्लोकांतू आमी पळय येता की इतले देवा तुगेले महिम आसा म्हूण चैतन्य महाप्रभू सांगता जाल्यार चैतन्य महाप्रभू ह्या श्लोका सांगता मू दुर्दैव मिद्रशनी इहा जनी नाराग इतलो पुरा तुगेले देवाल महिमा आसल्यार जाल्यार म्हाका तुगेले नांवा खातीर आकर्शण ना म्हूण म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आमकां हें साधका खातीर हें दाखोवन दिता आसा ती की देवाल नांव इतलें व्हड की ताचें पुरा जनाल उद्धार जावचें साध्य आसा तातूंत ती शक्ती आसा एक पंथा वय केल्यार म्हूण जाल्यार हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा म्हळ्यार आमकां तें दाखोवचे खातीर की देव कितलो कृपाळू आसा म्हूण एक पंथा नांव घेतल्यार वय तें इतली शक्ती आसा म्हूण जाल्यार सो ताजेन आमकां मनांत एक उत्साह येवका की न्ही इतलो व्हड विशय की एक पंथा वय केल्यार हाचेर उद्धार जावचें साध्य आसा जाल्यार आमी आमगेले गुरू आज्ञा भक्तांक आज्ञा व्हड व्हड वैष्णव कसं आमकां सांगता ती की सतत नियमीत रुपार आमी देवाल नामस्मरण करता तेन्ना आमकां कसं लाभ जातलें म्हूण त्या मनांत घेवन
आमकां देवाल भक्ती करचें, देवाल सेवा करचें भाग्य मेळटलें हाजें त्या नियमीत रुपार फॉलो केल्यार हाजी समर्थ काण घेतल्या म्हणके म्हळ्यार निज सर्व शक्ती म्हणून एक पंथा मात केल्यार पुरो तशी अर्थ घेवचे ना, और कसनेपुणी केल्यार ना, देवाल नांव घेतल्यार ताचे कसने एक परिणाम जायना तशी म्हण जाल्यार की पुरा आचार्य जे नसो, मध्वाचार्य जावं खंयचे रामानुजाचार्य जावं खंयचे संप्रदायाचे आसो, तांणी केन्नाची तांगेल कोण फॉलोवर्स आशिल्लीं, तांगेल कोण शिष्यगण आशिल्लीं, तांकां नियमीत रुपारी कशी तांगेल जिवनांत भक्तीचें विंगड विंगड कसन कसन तें एक प्रोसेस आसा तांणी तांकां मार्गदर्शन केलेलें आसा की अशी रुपार तुमी जीवन चलोवचो का, न्याय नियम पालन करका. सो तें गुरून परंपरेन ती उत्ताना कसन एक आज्ञा दिलेली आसा, कसन तांणी एक मार्गदर्शन केलेलें आसा, त्या रुपार आमी चलता. देवाल नामस्मरणाची शक्ती आमकां शास्त्रांत येता, चैतन्य महाप्रभू ह्यांत दाखयता जाल्यार हाजेन असल पुरो आयकून आमगेलो उत्साह आनीक वाडून येवका, आमकां कसन कोरका आशिल्लें करच्या खातीर. सो त्या प्रकारार आमी हाची विशयार आनीक सल पॉयंट्स रिलेटेड जाल्यार 740 जालेले आसा. मे बी आमी नेक्स्ट सेशनांत हाजे रिलेटेड वस्तू आनीक काउंट. सो जस्ट एक ब्रीफली रिकॅप करता, एक समरी सांगता आज आमी कसले विशय डील केलेले. आयच्या सेशनांत मेन म्हळ्यार आमी पळयलेलें की देवाल नामस्मरणाचे अनुभव हे जाता, देवाल ओट्टू कॉन्टॅक्ट जातले जाल्यार आमकां जातलें की ना तें तें पुरा म्हणटात पळय इंडिविज्युअला वयर एक व्यक्ती वैरी आसा म्हणून कसले की एक रियालिटी आसा वय जाल्यार तें आमी एग्जाम्पल पळयलें पळय की कशी आमकां मरुदेशान डेजर्टांत सुर्याल रिफ्लेक्शनांत अशें दिसचें पुरकें तें उद्दा आसा म्हणून जाल्यार तें मिराज तें निजान उद्दा ना तें सुर्याल त्या किरणार रिफ्लेक्शनान दिसता. तो आमगेल अनुभव आमकां कसन जाता आनी कसन बदल आसा त्या विंगड आसा. तशींची देवाल नामस्मरण देवूची जाल्यार तांकां अनुभव तशी ना अशें पुरो जाल्यार रियालिटी विंगड आसा, आमगेलो अनुभव विंगड आसा. कसं की आमी तें पळयलें य यथा माम प्रपद्यन्ते, देवाल कृपा, देवालांत तू शक्ती आसता, ते श्री विग्रह कशी देवू तशी देवाल नांव देवूची जाल्यार आमगेलो अनुभव कशें आसतलो तें पुरा जनालें व्यक्तीलें तांणी कितले खंयच्या रुपार कितले चांग रुपार करतात त्या प्रकारान अनुभव जातलो म्हूण तें आमी पॉयंट डिस्कस केलें तें इंडिविज्युअल कॉन्शियस लेखारीची. आनी आमी एक विशय पळयलो की देवाल नांवांत आनी देवालांत तू कांय अंतर ना जाल्यार कशी आमी एक मनस्पूर्वक वृत्तेरी आमी करता ती त्या देवाल कृपा त्या प्रकारार जाता. मागीर आमी एक विशय पळयलेलो की दोन्ही आमी एक विशय पळयलो की इच्छ वय सुका आनी प्रयत्न वय चांग रुपार करता कितले साध्य आशिल्लें म्हणून खाली इच्छ आसून वय देवाल नामस्मरण कितले लायक मस्त हांव आयकला कोरका वय जाल्यार करनासी भशेन त्या समनी कोरू साध्य आसता कोरू काच जाल्यार एक प्रकारार एक म्हणटात पळय मंत्रोच्चार एक मेकॅनिकली करचे म्हणटात पळय कशी एक प्रकार कोणी एक ब्राह्मण खाली एक व्याप्ती रुपारी मंत्र उच्चारण करता तागेले देवाल भक्ती जावका म्हूण ती इच्छा की ना म्हूण ते सांगू जाय आसना. सो अशी आसनाच्या की इच्छा आसून कोरूस करनाशी बसता ती और करता ती जाल्यार देवाल भक्ती जावका म्हूण त्या इच्छा पावनाशी ते करता ती त्या मागीर जावचे नज त्या आमी एक पॉयंट हाजी पळयलेलें. मागीर मुखार आमी पळयलें की येन केन प्रकारेन म्हळ्यार अशें अशें साध्य आसा की कसन की आमकां चांग विशय देवाल मनांत येता तेतना त्या पॉयंटार आमी देवाल नामस्मरण करूं येता म्हळ्यार कसन की कुडगास आयलो देवाल भक्ती करचें आमकां कसन की एक फुडें अवसर मेळ्ळो कसन आमगेलें चांग भाग्य आशिल्लें तेन्ना आमी हरे कृष्णा देवाल उडगास करूं तेन्ना देवाल नांव घेवं येता म्हळ्यार कशें की देवाल सानिध्य अनुभव केलें ताका देवाल नांव घेतलें जाल्यार अशी उपयोग जाता की आमी देवाल नांव घेतलें सिद्धा आमकां देवाल उडगास येता म्हणून. सो दोन्ही प्रकारार आमी देवाल नामस्मरण करूं येता. आनी लास्टाचे एक पॉयंट आमी डिस्कस केलें म्हळ्यार की शास्त्रांत मस्त सकट विशय आसा म्हणून की म्हळ्यार मंत्र एक प्रकार टेक्नॉलॉजी म्हणकेची म्हणून कशें की एक सांगिल्लें सिता कशें की ताजेन एक फल प्राप्त जाता म्हणून. आनी मस्त सकट आमी अजा मिलाल काणी और विंगड मस्त सकट आसा की देवाल नाम एक पंथा घेतिल्लें आसा तेन्ना ताका कशें की तें व्यक्तीलें उद्धार जालेलें आसा म्हणून ताका आमी कांय करता म्हूण ना. खंयी टायम मेळ्ळें तेणें एक पंथा नांव घेतल्यार पुरो कशी शास्त्रां सांगल्या न्हय की एक पंथा घेतल्यार पुरो मेळटा म्हणून ना. तें हळूहळशें शास्त्रान सांगचें म्हळ्यार ताजेर आमगेलो उत्साह आनीक वाडून येवका त्या प्रकारार ती काणी आमी आयकतात शास्त्रांत जाल्लेले वय
जाल्यार आमी पळयता खंयच्याय व्हड गुरू स्वामी आसा ती तांणी मार्गदर्शन केलेलें आसा खंयच्या रुपार आमी नियमीत रुपार करता म्हणून असल पुरा शास्त्रांत तशी काणी आमी आयकून आमगे स्फूर्ती आनीक वाडोवका की एक पंथा म्हणल्यार असल व्हड व्हड फल प्राप्त जाता जाल्यार देवा म्हाका तुगेले मस्त पंथा तुगेलें नांव घेवन चांग रुपार तुगेलें भक्ती करता तसले भाग्य दिवका म्हणून ती आमगेले त्या विशयी आमगेली मना येवका. सो आमी हेंच टॉपिक मुखारसून करूया. सो नेक्स्ट टाइम आमी हे सेकंड श्लोकाचे विशयी आमी आनी कसले रिलेटेड पॉइंट्स असल्यार ताचे विशयी उलोवन आमी कन्क्लूड करूया. सो आतां केन्ना म्हणपाची आतां आमी म्हणटात पळय एक राउंड पुरा जन ಒಟ್ಟು मिळून देवाले नामस्मरण आमी प्रभुपाद स्वामी ते व्हिडिओ प्ले करता ती आमी पुरा जन ಒಟ್ಟು मिळते 108 पंता मनस्पूर्वक रुपारी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आमी प्रयत्न करूया. आणि ताजे नंतर कोणाले कसले कॉमेंट कसले फीडबॅक दिवका आसल्यार ताजे नंतर तुम्ही करून मागीर आमी सेशन कंक्लूड करू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण. धन्यवाद राजनाका आयचे सेशन जॉईन केलेलं खातीर. कंक्लूड करताना कोणाक कसं कॉमेंट कसं शेअर करता जाल्यार कोरयात. धन्यवाद पुरा जनाक अटेंड करून हे भाग घेतले खातीर आयचे सेशन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. जयंती माताजी. हरे कृष्ण जयंती माता. हरे कृष्ण. बार लायक जालें सेशन. भक्ती इतली इजी जाल्यार दिजना कसले नाका कसं म्हणचे. बेजार जाता. आमकां नाका कोणाले विषय नाही. आमकाची कसं कोर का कसं करून म्हणून ऐकतना असं मना होता. मागीर कुडचे तेंचे नित्या कुडचे भारी दुःख जाता. भारी दुःख जाता. त्यांची भावना ऍक्च्युली आमगेल मनात तशी ती भावना ती चैतन्य महाप्रभून ते व्यक्त केलेलं साधक म्हळ्यार दुर्दैव मिद्रिशनी याज आणि नानू रागवण पुरा असूनही म्हाका रुची नामू देवा तुगेल भक्ती खातीर तिची भावना त्यांनी प्रकट केलेलं आसा आमगेल खातीर. करुणामय आसा पडतानी नवा. करेक्ट. हरे भारी कृष्ण. विशेष आसा. हरे कृष्ण. तांगेले मुखार हे विचार वय तांगेले वय प्रभु. गौर पूर्णिमा तांगेले जावच दिवस सो हरे कृष्ण. तांगेला उडगास करून तांगेले करुणामय तुम्ही सांगल्या म्हणजे भारी करुणा अवतार तांणी. वय वय. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद तसल्या पुरा जनाक. नेक्स्ट टाइम आम्ही ह्यांची सेकंड श्लोकाचे कंक्लुडिंग सेशन करूया नेक्स्ट संडे मिनिट्स. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम.